Dewa solo apois adatori lagi sota atkavatyo saityo jala adatori ortoneta saiti warsa atkan kola सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ब्रायसन कुटिनो हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत आमच्या घोराव्या पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आनी आख्ख्या संवसाराक जें वयर सकयल जाल्लें आसा जायते तरेचे त्रास लोक काडटा जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आनी जांचे पासत मागतलो कोणूच ना तांचेय पासत तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आमच्या गोंयांत आमच्या बिस्प सायबा बराबर सगळे यादनीक ओल्ड गोवा हांगासर क्रिजम मास करतात म्हणजे आयज तेलां पवित्र करचें मीस. मागुया सगळ्या यादनिकांचो एकवट बिस्पा बराबर आसूंक मागुया आमच्या गोंयांत जो वावर आमचे यादनीक करतात त्या सगळ्या वावरांत एक बराबर मेळून देवाचें राज परगटूंक सगळ्या यादनिकां पासत आयज आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्या आसूं. बिफोर एब्राहाम वॉज आय वॉज म्हणजे देवा आब्राम सोबे सासनाक तोखता तसलो करार केल्लो. हो करार पूर्ण करूंक जेजू बापा सोशी पयलोच आसलो. बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो माज. 2 दिसाक देवाचें उतर आयकूंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना सासणाचें जिवीत आमकां मेळटलें म्हूण जेजू भासायता. तो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा मी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुका आमी उलो मारता आमकां पाव. तूं काकलुतसा देखून तुजेर आमी विस्वास दवरता दोयेन आमकां राख. आमची पातकां धुवन काड आमकां नितळ कोर आनी तुवें बासायलोलें दाय सोडूंक आमकां सुपूर नाय नायती कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवूच चलयता सासणाच्या ससनाक.
उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जमनी पर्यान सोकला बागोवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं करार कोत्तां. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलो. फुडाराक तुका आब्राम म्हणचे नात, तुजें नांव जातलें आब्राहाम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय कोत्तां. तुका हांव भोव सुफळ कोत्तलों, तुजे थंय हांव राष्ट्रां उपजयतलों आनी तुज्या संस्थींतल्या राजा उत्पन्न जातले. म्हज्या आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतल्या तुजे संस्थी भितर पिणकेचे पिणकेक तोखपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलों. एक सासणाचो करार असो हांव तुजो आनी तुज्या उपरांत येतोले तुजे संस्थेचो देव जातलो. तुका आनी तुज्या उपरांत येतोले तुजे संस्थीक तूं बिराड करून आसाय तो देश हांव दितलो, मुणगे कानाचो सगलो देश. सदां काल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान आब्राहामाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतोली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेक. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुजें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताचे चाकरा आब्रामाचें पुतां धुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचे प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकेक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून जुदेवांक म्हणलें, सोत तें सांगता, जो कोण मोशे उतो सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजें देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. आब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय जो कोण मोशे उतो सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमचो बाप आब्राम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेसून पोर्तिपाड केलो, हांव म्हजीच वडवी करीन जाल्यार म्हजी वडवी कांयच न्हय. म्हजी वडवी करता तो म्हजो बाप, तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातो, पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतो सांबाळटा. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तूं आजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें आब्रामाक देखलोय? जेसून तांकां पोर्तिपाड केलो, हांव तुमकां सांगतां, आब्राम आसचे आदीं हांव आसा. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेसू लिपलो
आनी देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अब्राहम आजचे आदी हांव आसा. भगवंत आगुस्तीन हाचे विशीं बरोवन बाबा भयणी अशें म्हणटा. जेजू काय बरें म्हणटा, सोत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आनी भगवंत आगुस्तीन हाचेऊन सुबेज थोडीं उतरां म्हणटा. तो म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर सांबाळटा तो सासनाक जियेतलो. ही वील हॅव इटर्नल लायफ. आनी बाबा भयणीनो, जेजू आयचे दिसाक हो अब्राहमा सोवें केल्लो सासनाचो करार हाचे विशीं जुदेवांक उगडास करता. कित्याक ज्या मरणा विशीं जेजू उगडास करता तें मरण ह्या संवसारांतलें न्हय, पूण ते आमकां इफेर्नान व्हरता त्या मरणा विशीं जेजू विचार करता आनी तांकां शिकयता. इतलेंच न्हय, जेजू म्हणटा तें मरण ताचेर जैत हांवें व्हेलां आनी तुमी कधीच मरची न्हय म्हूण हांवें पुनर्जिवन जावन तुमकां सगल्यांक सोडवण हाडची गरज. ह्या मरणा विशीं जेजू तांकां शिकयतालो, पूण तांची मनां उजवाडक नासलीं. बाबा भयणीनो, जेजू सासनाक जियेता तो बापाचो दिवटो जावन आसलो. म्हणटकूच ह्या संवसारांत आयलो आनी आमकां सगल्यांक सासनाचें जिवीक दिवंक ताणें प्रयत्न केलें. आपूण मरून पुनर्जिवन जातलो आनी मनशाची सोडवण करतलो, हीच बापाची येवजण म्हूण तो जाणा आसलो. आनी ती साकार करूंक आपल्याक दिल्ली आज्ञा पुर्जेक बरे तरेन जेजू शिकयतालो. हाका लागून आयच्या दिसाक तो काय बरी उतरां म्हणटा, म्हजी व्हडवी कांयच न्हय, म्हजी व्हडवी करता तो म्हजो बाप. म्हणटच थोड्यो वस्तू जेजून आपल्या जिवितांत बापा विशीं सांगले. पयले सुवातेर बापाचो एकलोच आपूण पूत म्हूण ताणें आमकां उगडापें केलें. इतलेंच न्हय, बापा आनी आपल्या सगळे संबंद एक आसात म्हूण ताणें आमकां तावें केलें. बाप जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता आनी जो कोण म्हजे सवें जियेता तो सासनाक मरचो ना. ह्या उतरा वरवीं ताणें आमकां भास दिली. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आपल्या जिवितांत सदांच हांव आनी बाप एक म्हूण ताणें आमकां शिकोवन दिली. तिसरी वस्त तो हांव म्हणटा, तुमचे भाशेन हांव फोटकिरो न्हय, कित्याक बाप म्हाका वळखता आनी हांव ताका वळखता. हिवूय शिकोवन ताणें आमकां दिली. बापा सारको आपूण ह्या संवसारांत बापाची खुशी पाडूंक आयला म्हूण जेजून आमकां शिकयलें. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवतलो तो केन्नाच मरचो ना म्हूण ह्या विस्वासान जिवंक ताणें आमकां उलो मारलो. तर आमी दर दिसाक जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, संवसारान बापा सारकी जावची म्हूण जेजूची आज्ञा आसली. आनी हाका लागून आपलें उतर आमी किरीत भाशेन ह्या संवसारांत ताच्या पाटलावदारांनी पूर्णपणी पाडचें, ह्या उतरा प्रमाणे जियोचें. कित्याक तें न्हय आपले उद्देशी पूण बापान आपल्याक दिलां आनी तें आपल्यान परगुटलां म्हूण जेजून परगूट केलें. आयच्या दिसाक ह्याच जेजूची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना नियाळ आमी करता. कितें करता की आमी देवाचेर जेन्ना पातयेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना आमी कधीच मरची ना. संवसाराचें मरण आमकां येतलें पूण सासनाक आमी जियेतल्या ही भासावणी तोच आमचो देव आमकां दिता. जेजू आमकां भासायता की जो कोण म्हज्या उतराचेर पातयेता आनी ह्या उतरा प्रमाणे जियेता ताका सासनीक जिवीत आसतलें. तर हीच भासावणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडुया. देवाच्या उतराचेर आमी पातयुया, खोल विस्वास दवरुया. आमची सगळी कोरण्यो, आमच्या जिवितांत जातली सगल्यो घडण्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी वावरुया. तेन्नाच की आमकां सगल्यांक जेजून भासायलेलें न्हय ह्या संवसारी जिवीत पूण सासनीक जिवीत आमकां मेळटली. हीच कृपा जी अब्राहमा सवें देवान केल्ली, हीच कृपा सासनाचो करार आमकांय फावो जातलो म्हूण देव भासायता जाल्यार ती कृपा आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6.
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुझ्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा तुका हो योद्न समर्पिता ताचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोड म्हूण पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर काड्यान सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयम आमी दबावन दवरतल्या अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणे करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. एपुरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बांदला तुज्या नालोय बाबान मुसर्गीक तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावे येता तांकां सय मुसर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gut purgutuya, Jesu melo, Jesu जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवोनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवोनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगातीचो पोती भाग्योन ससे भाग्योन दवरून तांसूर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक
आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांत सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, जी खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Dziwinek może
आपल्या काशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आम्हा समेस्तां पासो सोडून दिलो. ताका दिला म्हणटूच सगलीं बरीं देणी आमकां दिनासतना तो रावचो ना. प्रार्थुया. कोनवाडे बापा, आमच्या ओत्मीक पोसणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सूर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया I-32 पेज नंबर 135. I-32.